तुका समजतांक प्रत्येक माध्यमाचे पळय ऐकलां की घरा आसल्या परगांव समजतांक आमच्या बलिदानाक प्रत्येक जण मुळेचे स्वर्गारोहणाचे आमी संभ्रम करता आसतना आनी आमच्या देशाचो स्वतंत्र संभ्रम करता आसतना देवाक अर्गां दिवन ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आयच्या मिसा ते जावन आसा मौरीस के वेगस आनी कुटुंब देवाक अर्गां दितात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाचे एक कुटुंब जावन मोरयेता स्वर्गारोहणाचो दाबाजसो आनी आमच्या राष्ट्राचो सुटकेचो दीस आचरण करूंक सोम्याच्या वेदी बोवारी जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां मोरये परी खाती जावंक आनी क्रिस्ताच्या स्वतंत्रपणान जिवंक उलो दिता. सोडवणेच्या चारित्रेन मोरयेक विशेष स्थान आसा. मोरी एक स्वतंत्र स्त्री देवाचे कुशेक सांबून रितीन काल जावन देवाच्या मिसावान वांटेली जाली. तिचे समर्पित जिणेक देवान तिका वर्ते इनाम फावो केले. आमकां मेलेले स्वतंत्र करेपणी जिवंक गरजची कृपा ह्या एमकारिस्तीक बलिदाना वेळी मागया. आनी बलिदान देवाक मानता तसलें जावचे खातीर आमच्या अस्कतकाची आमच्या उणेपणाची आनी प्रत्येक जावन मरेन दाखयले विधेयपण आमी देवा थंय दाखोवंक ना. आमी चुकल्या चिंतनांनी शब्दांनी आनी करण्यांनी आनी जें कितें बरें करूं आमकां जाता आसलें तें करूंक ना. देवा लागीं बसना मागून सांगात आमी म्हणटा हांव पाटकी सुवार पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघ्या सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
उजव्या घोषणात आमची मागणी घालून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाची महिमे. येशू ख्रिस्ता, येशू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. एक बरी मौनपण रावन वाकार गांधिबिया आणि सांगाताच आमच्या देशांत हर एका देशभक्तीकांक स्वतंत्र फावो जावं दी म्हणून न्याय नीत आनी जे आमच्या भारत देशाक फ्रीडम फायटरांनी चिंतलांच्या मनांत ते सगळें आमकां फावो जावचे खातीर एक बर आमच्या देशा खातीर मागया. सर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा निष्कळंकांकार मरे तुझ्या पुताचे मायेक कुयात्म्या सहित सरगार वैभवाक तुवें उबारून वेले आनी हे पर्याके पवित्र सवेचो बरवो तिचे सवे तुवें संपूर्णाय पावयलोय. आमचे काळीज आनी मन सदां सर्गीच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शक्य आमचे मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना. उगडपण पुस्तकांतलें वचप. तेदवा सर्गीन देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसली दिश्टी पडली. तेदवा अंतरळी एक उडकुना दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतला संद्र आनी तिच्या मस्तकार बरा नेकेत्रांचो मुकुट. तेदवा अंतरळी आनी एक कुना दिश्टी पडली. एक महासरोप उज्या बरीं थांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां. ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नेकेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून जोडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रियेचेर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. वोस तो लोंकडाचे बेतकाटेन सर राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलो. पूण जल्माल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना उजीर तक्षण उखलून व्हेलो. ती स्त्री अरण्यांक पोवन रावली. तेदवा सरगार ओडेक तालो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तारण आयलें. देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. देवाचें उतर हें.
राजकुमारनी आसा ओफीरच्या भांगरान येतो तुझ्या उज्राक बसून आसा तीन स्पाटाची राणी ओफीरच्या भांगरान येतो तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी आयक तुवें आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय तूं सोकाशालो आनी माय बापाची घर तूं विसर रायदुची सुरपा एक बुलतलो तूं सोबत दितो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीच्या भांगरान येतो तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी ओफीच्या भांगरान येतो तुझ्या उजव्या बसून आसा राणी सांबाळून कोरीदारांक बरयल्या पयले पात्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां निजा की क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मोरान पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मोरान आयले तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपणी येता जशे आदां ते सोमेस मोडटात तशे क्रिस्त ते सोमेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या सोमेस्ता उपरांत येतलो अंत जे सर राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देव बापाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मोरानच कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात मुंदा पवित्र पुस्तक देवाचे उतर हे Servespor तुमचे सवय आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसले एका शारान डोनवडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नमान केलें एलिझाबेथीन मारियेचें नमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पोयत आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें ओस्तऱ्या भितर तूं सदय आनी सदय तुजें कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजेशी येवचें म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें तर पळय तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसले त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सत मारलें देखून तूं सुवागी तो देवान तुका सांगा तें घडटलें मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा
देवा मोशा तारको सवे म्हजो जीव मुरगट्टा आपले ल्हानवीक साकोन्नीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्या सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोरबोलीस तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता आनी कालसान घर धरतल्यांक दुस्पटायता देवाचें उतर हें क्रिस्तराय मोगाच्या भाव भयणींनो आयच्या ह्या दिसा कडेन तुमकां जायत्योच अश्यो मॅसेजी तुमच्या वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर वो शाळेन बद्दल तुमकां आयकूंक मेळटली खेरीक पूण हीं अशीं उतरां वंदे मातरम भारत माता की जय जय हिंद हीं उतरां आमकां आयकूंक येतलीं कारण ह्या देश म्हळ्यार एक परब आसा जाल्यार दुसऱ्या अर्दान आमकां धार्मीक म्हळ्यार आमी आमच्या इश्ट मित्रांक विश करतलीं हॅपी फिस्ट म्हणून कारण आयज आमी दोन परबो व दोन फेस्तां समरवता पयलें म्हणल्यार आंकवार मारयेक कुडियोत्म्या सयत सर्गार व्हरण्याची परब आनी दुसऱ्या वटेन आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रताय दीस आमी मनयता ह्यो दोनूय परबो पळोवंक गेल्यार दोनूय परबो सुटकेच्यो परबो हांव अशें कारण म्हणूंक पयलें म्हणल्यार आंकवार मारयेन जेजूक हाडलेले सोडवणेचो पयलें फळ तिका मेळ्ळें आनी तिका कुडियात्मा सयत सर्गार पावयली कारण तिणें सोडवणदाराक आमच्या जिवितान आमकां फावो केलो आनी आमकांय न्हयच तिकाच सोडवण फाव जाली पूण आमकांय सोडवण आसा आमकांय स्वतंत्रताय आसा म्हूण आमकां कळीत केलें जाल्यार दुसऱ्या वरदान भारत देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता कारण ह्या दिसा आमकां फिरंगेच्या ताब्यांतली आमकां मेकळी केली आमकां सुटका फावो केली जाल्यार स्वतंत्रताय म्हणल्यार कितें स्वतंत्रताय म्हणल्यार आमकां जाय तें करपाचें ना आमकांचे इश्टानो स्वतंत्रताय म्हणल्यार आमी एक खरे बरे नागरीक जावपाची आज जर एकल्याक आमकां एक बरें नागरीक जावंक आमकां उलो करता ही स्वतंत्रताय आमकां दर एकल्याक फाव जाल्या पूण जायते फावटी आमी आमच्या देशांत पळयता आमी 75 years ऑफ इंडिपेंडन्स संभ्रमता पूण आमी खऱ्यांनी स्वतंत्र आसा काय आमच्या देशांत आमी पळयता कितलेत रेप एसिड अटॅक करप्शन चायल्ड अब्यूज खऱ्यांनीच आमी स्वतंत्र आसा काय आयज ही परब संभ्रमतना आमकां खेरीकपणी आंकवार मारयेचेर आमची नदर मारया ती जावन आसा एक खरी आवय आमकां स्वतंत्राच्या पावण्याचेर पावल मारूंक उलो करता आयच्या वाचलांत खेरीकपणी आमकां दोन मुखेल आमकां शिकोवण फावो जाता पयलें म्हणल्यार भावार्थाची ताकरां जावं वो भावार्थाची सेवक जावं आनी दुसरें म्हणल्यार ल्हानवीक सेवक जावं पयलें भावार्थाचे सेवक म्हणल्यार जेन्ना आंकवार मारयेक बोडव्यान खबर दिली आतयेन ती खबर मान कशी म्हणली हांव सर्वेस्पराची साकण जावन दी तुज्या उतरा सवरें म्हजे सवें घडूंक आंकवार मारयेक खबर नासली बोडव्यान कितें सांगलां पूण ताणें ती मानून घेतली दुसरें म्हणल्यार गोरवां राखण्या वो शेळया राखण्यांत आंकवार मारयेक भेट दिली आनी अशें म्हणलें तेन्ना ती खबर नासली तिका गुर्त नासलें कितें म्हण तें पूण ताणी मानून घेतलें आनी तिसरें म्हणल्यार सिम्याव प्रवाद्यान तिका सांगलें एक बालो तुज्या कालसाक आसपास भिंडलो ही वय तिणें मानून घेतली म्हणून जावन ही देवाची खुशी आपली सवय आमच्या जिवितान असली वादळमळ येता तेन्नाय आमी देवाची येवजण म्हूण मानून घेवन आमी तयार आसा काय आंकवार मारयेन भावार्थान देवाची येवजण आपल्या जिवितान मानून घेतली आमकांय आयज हीच भावार्थाची आवय आमच्या जिवितान भावार्थान देवाची येवजण आमचे सवय मानून घेवंक उलो करता दुसरें म्हणल्यार ल्हानविकायेची चाकण जाली आमच्या गोंयांत अशी एक म्हणणी आसा
जाचें मन बरें ताका देव दिता केलें हाचें म्हणणें अशें जाचें मनांत कांयच वायट ना फकत दुसऱ्याचें बरें करप आसा ताका देव आपल्याचें निवड कशें ताका जरूर फावो करता. आंकवार माई देवाची आवय जावन पासून तें गर्व घेवन रावूंक ना. हांव देवाची आवय म्हणून अशी बसूंक ना. पूण परतेंच जाल्यार ती आपले काजनाक एलिझाबेथीचे सेवेक जावन गेली. तेणें पडूंक ना दीस वो रात. आमचे भाशेन अशें थंय रस्ते नासले पूण ती चलत गेली आनी आपले काजन एलिझाबेथीची तिणें सेवा केली. हे परी ती ल्हानवीक चाकण जावंक आयज आमकां दर एकल्याक ल्हानवीक जावंक उलो करता. गरीब दुबळ्या सवें अंतर करिनासतना सेवे चाकरेचें मन दाखोवंक आमकां उलो करता. मोगा चेश्टान शेवटा हांव सोंपयतना अशी एक म्हणणी आसा. अमेरिकेचो प्रेजिडंट जॉन एफ कॅनेडी अशें म्हणटा, डोंट आस्क वॉट माय कंट्री कॅन डू फॉर मी बट आस्क वॉट आय कॅन डू फॉर माय कंट्री. विचारूं नाका म्हज्या देशांत म्हज्या पासत कितें करूंक शकता, पूण असो विचार कर हांव म्हज्या देशा पासत कितें करूंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेतना आमी आंकवार मारीत विनंती करया, आमकां खरी स्वतंत्रताय फावो करूंक, आमकां आमच्या वायटांतले स्वतंत्र करूंक आनी बऱ्या मार्गार चलूंक आमकां बळ आनी गोटाय ह्या मिसा भेटेन आमकां मागुया. आमचो भावार्थ सांगात आमी उसारता. सतमंतान देवाक स्वार पगयदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीन चार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेज्या राजपुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभावलो आमकां अमृत खावन जल्मलो पोंसले तेका ताणें कस असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी तेका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे 6 म्हयन्यांतलो परतून जिवन जाला सर्गा सोडलो स्वार पदवीधरा देवाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमादा पवित्र आत्म्या आतां पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासनाचें जिवीत आमेन. भयणी भावान आतां जावन असो मागचो दीस मागच्या आमचे खातीर आमच्या देशा खातीर अर्गां दिवचें बरी आमच्या मायाच्या देण्या खातीर देवा बापान तिका सरगार व्हेलें आमचे खातीर सरगार आसा कुडी आत्म्या समेत आमच्या खातीर विनंती कशा खातीर तर जेजून म्हळ्यार मागा तुमकां मेळटलें आमच्यो सगळ्यो गरजो आनी जें कितें आमच्या मनांत आसा सगळें ह्या वेळार सरीच्या बापाक आमी समर्पण दिवन ह्या बावर्ताचे प्रार्थनांत आमी वांटो घेवया. आमची जबाब जावन दी बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पयस सभा चलून वरच्या पाप साहेबांक सर गवळी बापांक याजक आनी धार्मिकांक पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बर क्रिस्ती परजेचे पैन सर्गी पावचे वाटेन सोलून व्हरून तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत राष्ट्राचेर तुजी विशेष आशिर्वाद घाल. ह्या राष्ट्राक फावो ते बरे मुखेलपण लाभून सगळे राष्ट्र शांती नितीचे वाटेन सोमकून प्रगतीच्या पावंड्याक पावून दी. तशेंच हर एक नागरिकाक स्वातंत्र्यान जिवंक अवकाश सदांच लाभून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविधतेच्या बंदपासून कष्टोंच्या पिडिस्तांक आनी ताका निगा मेल्यांक तोरा तांची सेवा करतले तांकां बुजावन आनी मोग मेळोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देशाचे पर्जेन स्वार्थ हिंसा आनी तांणी आशीर मनोभाव सांडून देवाचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी एकवट विबाडी नासतना आमकां मेळिल्लें स्वातंत्र्य सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या संभ्रमांच्या दिसा एवकरिस्ताच्या मेसा भोंवरी एकठांय सरली आमी मोरये परी सदांच तुका विश्वासी रावून तेच परी मोगान आनी सेवेन आमची जिणी कुसूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासी गरजां खातीर आमी मागया. आमकां जाय स्वतंत्रताय देवान दिल्ली आमची आत्मीक स्वतंत्रताय भितरली स्वतंत्रताय खंय देव आमचे ते जियेता
थंय स्वतंत्र आसा केदोळ भितरली स्वतंत्र आसा जाल्यार भायली स्वतंत्र आमकां आपापीच मेळटा भितरली स्वतंत्रताय सोम्याचो अनुभव सोम्यान आमकां केलें सगळें बरेंपण आनी सांगात आयज सोडवण आमी समजूनकाण घेवन ह्या भितरल्या स्वतंत्रायेंत आमी वांटो घेवंक देवाचो आदार करपाक मागया मोगाळ बाप्पा तुवें काडल्या मरिया उदेशी तुजो पूत जेजू संवसाराक आयलो तिची कूड तुवें पवित्र केले आनी ते पवित्र कूड तुवें कुडयेंत समय सरकार व्हेले म्हणून आज आमी संतोशान सगळी गर्माता आमी दबाज्याने परब करता ह्या दिना खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमचे कावय आमचे कास्कारीण सरकार आसा आमचे खातीर विनंती करता आमचे सांगाता आसा म्हणल्यार बरोवसो तुवें आमकां दिलाय सांगाता आसा त्या पुरबायच्या फेस्ता दिसा आमच्या भारत देशाक स्वतंत्र फावो जाले जायते जाणांनी आपलो जीव होगडायलो आमकां स्वतंत्र मेळचे खातीर आनी ते स्वतंत्रपण आमी अनुभवचे खातीर आज तूं कशी व्हरताय भितर आमच्या काळजांत आमच्या मनांत शांती दी समाधान दी हाचे वरवीं खंय स्वतंत्रपण आमी अनुभवूंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भयणी भावानो भुरग्यानो आनी सगळे शिक्षकानो आज देवान आमकां दिल्ल्या व्हडल्या अद्भुता खातीर मरयेच्या दिल्या खातीर आमी अर्गां दिवन तुजे स्वर्गार संभ्रमत आसतना सांगता आसा आमच्या देशाक स्वतंत्र दिवन आमकां स्वतंत्र न्हय फकत देवाची पूण आमच्या देशाची स्वतंत्र भुरगीं केल्या खातीर देवाक अर्गां दिवन बलिदान मेळून आसा तर मागात की आमचें बलिदान तर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून प्रितीच्या बो मोगाळ बाप्पा तुवें भाग्यवंत आमकां आमगे सरकार उबारून व्हेल्ल्या देखून सगळे रस्ते बराबर हो कण्णेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पित तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे देवय आनी तुका अतिरेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय ह्या उज्यान आमकां बदलून आमचे उद्देशी सगळो संवसार पुनर्जीवनपणाचे महिमेक तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा
स्वर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा स्वर काळी आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस तो संतोषाचो ताचे मायेच्या स्वर्ग वर्णाचो तो देव सैमान क्रोस पूत तुजो तुझ्या संगाता रसनार सर जिवाचो तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावर त्या अजापान मनशा सैमान पूत जावंक आयलो भाग्यवंत हांव कुंवार मरयेसो देखून देवा मातेक तुवें कुसोंक सुटली नाय फोंडांत बगर आयचे दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबारून वेले महिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली आराम आनी परम रूपकार तुझे वाटसुरे परजेसो केली तिका थीर बरवोसो केली बुजवणेचो थारो देखून वडून वजो तसल्या आनंदान महिमेची स्तुती गीत आमचेच करून सर्गीच्या सरदुतां भक्तां संगाती आनी तुझे सगळे रचने बराबर तुझ्या मोगाचे आनी प्रत्वेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. खरोच तू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुजे पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता उदे दितावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा पदातून जमयत आसाय देखून खालतेपणी आमी मागणी करता तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान तीन दिनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुजे पुताची कूड आनी रगत आमच्या ताची आमी संस्कार समरमता ताणें उंडो घेत तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी काल शिकली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें रगत आतकांची बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Good for good to you. जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोविया संवसाराच्या चढवणदारा आमची चढवण कर.
भाग्यवंत आमकां अमरेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभव रक्त साक्षांच्या आस्तां या बल म्हणल्यार बापा भुरग्यांक एकठांय आमच्या मेल्ल्या तुजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू संवसाराक वांटून दिताय. Jesu vorbitea, Jesu sangata, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा सर्वनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडून आज्ञा माना करून ताणें शिकयलेली प्रार्थना आमी दीर्घ जाता म्हणूया तुझे बाप्पा स्वेच्छा तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी सजा सदा तुझी संसारांचा आमचो दीस पदोग्रास संतारी आनी मी आमची सिद्धिली आमशिता तुझे आमचे काळकाबोस आनी काळकाळ पुनवाय करता परमेश्वर बायका विनांतले तूं आमकां निवार दया करण्या जिवितांत वस्त काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परमेश्वराक केलें आमकां तुजे उदार कपूर देन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोडली बुधवारी महिमा जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतां म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे देश घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रजवड चलयताय सासनांच्या सासनांत मेळची शांती आनी समाधान सदां घाल तुमचे सुवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकुळक देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले बहिणी भावांनो ओजो जेजू खरी स्वतंत्र ह्या संवसार आमकां हर एकल्याक दिवंक आपल्या सोडणे उद्देशी आमचे मदें आयिल्लो ह्या उंड्या रुपान आमचे मदें आजार आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी
आमची दुर्गतपणे वाढले तांकां पुण्या माजले उंडो तूं सर्गी नांव देवललो सासणीक जिवीत हाडून आयलो जेजू काळजांत तुज्या भुगतां पै जीवनांत तुज्या जेजू काळजांत तुज्या भुगतां पै जीवनांत तुज्या सुया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या रक्ता मांसांत तुज्या म्हाका नादोस कर तूं जेजू म्हज्या Mucha casata y la sumia स्वागत तुका करता धनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुजे दिल्ल्याक म्हाका हरगा सोम्या तुका सर्गीच्या दुलोक सैर्या दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या बिडा रास तुवें केल्ल्या हांव जिविताच्या उतरांत मोदमोजी उजवाड आयल्या स्वादीक मोगाचो एकूट म्हजे थंय तुवें केल्ल्या जिवी सोम्या म्हाका दिलाय सगळी खाणान म्हाका पोसलाय काळी संतोषान भरलाय जिवीत म्हजें नंदन केलाय हरगा सोम्या तुका सर्गीच्या दुलोक सैर्या दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या बिडा रास तुवें केल्ल्या आमार जिविताच्या उतरांत मोदमोजी उजवाड आयल्या स्वादीक मोगाचो एकवट म्हजे थंय तुवें केल्ल्या प्रार्थूया महिमेवंत देवा आमच्या बोमोगाळ बापा आमकां अमरेच्या कुशव्यान जीवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे महिमेक पुर्ती केली तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हणून आमी सतमानता जावं तो आमकां ह्या मास रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या महिमेवंत पुनर्जीवनपणाचे बी आनी खात्री हे देणे आमकां फावो कर तुजे सर्गार उबारून वेल्ले आमचे मायेचे विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नावे
तुमकां सगळ्यांक सर्विस पोर तुमचे सव्वे आसो तकली बघून देवाचे आशीर्वाद जोडून घे मरिये उद्देशी भाग्यवत आमकां मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तो तुमकां आपल्या देण्यानी बरो आमकां मरिये उद्देशी जिविताच्या असणारा तुम्ही घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो आज हांव कामरेच्या कुडयेंत मेज सर्गार वर्णा पळय दिसा तुम्ही संतोष पळयत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळज भरो आनी आमची हांव पारमयेच्या मजतीन सासण्याच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो आनी स्वर्ग पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेत तांचेर आपला आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी समाधानेन मरिये बरी खालती जावन जिवंक देवाक अर्गां दिवंक वाकडूंक स्वतंत्र भुरगीं कशीं हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हडूकार Nici de răcimai, am apăsat vinatic